गोंयचे कितलेशेच बेरोजगार तरणाटे सरकारी नोकरेच्या फाटल्यान धांवतात. पूण रोजगारा खातीर शेती वेवसाय करतना अशा तरणाट्याक प्रेरणा दिवपी काम एका महाविद्यालयान केलां. पुराय गोंयांत अशें काम करपी हें खंयचें महाविद्यालय आनी ह्या महाविद्यालयांत अशें कसलें काम केलां ह्या विशींचो गोमंतक टीव्हीचो हो खासा रिपोर्ट. कॉलेजीचो कॅम्पस म्हटल्यार मस्ती, मजा, जल्लोश अशेंच आमी पळयता. पूण आयज आमी तुमकां अशे कॉलेजीन हाडल्यात, ते कॉलेजीन सारके भुरग्यांचे हात मातयेन बुडल्यात आनी त्याच मातयेंतल्यान भुरग्यांनी मोती पिकयल्यात. तर तरणाट्या भुरग्यां खातीर सुद्धा तेंच्यांनी एक आदर्श तयार केला. VM साळगांवकर महाविद्यालयाचे हे कॅम्पस हे फकत कॉलेज कॅम्पस न्हय, तर ते एक तरेचे व्हड पोरसूं जावन आसा. तांबडी भाजी, मुळो, गड्डो, वांगी अशे एक दोन न्हय तर 16 तरेच्यो वेगवेगळ्यो भाज्यो हांगा रोयल्यात. नाल्ल, केळी, आवाळे, चिकू आनी हेर फळांची हांगा लागवण जाल्या. आनी हे सगळें केलां ते ह्या महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी आनी शिक्षक कर्मचाऱ्यांनी. एक आगळो आनी वेगळो तशेंच नवो संदेश विद्यार्थी दितात. आतां ही भाजी हांगा पिकता आनी आमचो हांगा एक घाम गळून गेल्लो आसा अशें म्हणपाक जाता. आनी भाजी पिकता आनी आमी भाजी खातात अशे एक उमेदीचो हो एक सण कसो दिसता की कितें आमच्या कॉलेजीन कितें पिकता तें आमी खातात. सो तुमी जर फाटीं पळयत जाल्यार अशें ना की आमी एकच तऱ्याची भाजी अशी ओर फळां कितें बरो रोयल्यात. आमचे बाकीचे जे स्टाफ आसा ते सुद्दां अशे एक कलेक्टीव एफर्ट घालतात की आमी करया अशें करया, एक उमेदीन कशें, नॉट ओन्ली बिकॉज आमकां करपाकूच जाय थ्रू NSS ओर आमकां कोणें ऑर्डर सोडल्या की अशें करात तशें करात. आमी एक उमेदीन केला की करया कितें तरी. आमी आसा हांगा, आमचे येदी व्हडली भाटां आसतात, घरां आसतात व्हडले, आमी पळोवंक वचना की आमी कितें करया, आमी फक्त बिल्डिंगे बांदत रावतात. सो अशी प्रेरणा घेवन की कितें तरी आमी करया अशें म्हणून आनी टू इन्स्पायर अदर्स ऑल्सो हे आमी केल्लें आसा. कोरोना महामारीच्या काळात VM साळगांवकर महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी हांगा भाजयो रोवपाक सुरवात केली. विद्यार्थ्यां सयत महाविद्यालयाचे शिक्षक आनी कर्मचारी लेगीत ह्या उपक्रमांकात सहभागी जाल्ले. आता ह्या पोरसांतल्यो भाजयो तशेंच केळी, नाल्ल आनी हेर पिकावळ विकून ह्या महाविद्यालयात पयशे मेळटात. ह्या पयशांतल्यान महाविद्यालय विद्यार्थ्यां खातीर शिश्यवृत्ती दिता. विद्यालयाचे शिक्षक, विद्यार्थी आनी कर्मचारीच ह्या पोरसाची कुयदाद घेतात. वेळार नितळ करप, उदक वेळार घालप तशेंच कॅमिकल सारेचो वापर करिनासतना ह्या पोरसांतल्यान ताजी भाजी पिकयतात. वेगवेगळ्या कार्यावळी वेळार फुलांच्या बदलाक भाजयेचो गुलदस्तो दितात. ह्या पोरसांत सणा परबांक लागपी फळावळ लेगीत आस्पावता. सांगपाचें म्हणजे हो प्रोसेस आमी इनोवेटीव मेथड म्हणून स्टार्ट केलो आनी 4 वर्सां जाली इनोवेटीव मेथड स्टार्ट करून लॉ कॉलेज प्रोडक्टीव एक्टिविटी करता अदर दॅन द लॉ. हे तातूंतलो मुख्य उद्देश आशिल्लो. म्हणजे तांकां वर्क इज वर्शीप हो जो बेजीक प्रिंसिपल्स आसा पळय न्ही, तो बेजीक प्रिंसिपल तांकां कळचो आनी ताच्यांनी तांच्यांनी आपले मातयेन आपूण काम करप हे तांकां जाणीव जावची. नाजाल्यार लॉ शिकला आनी मागीर ते म्हणटा आपूण सामको फक्त LLB आनी ताजे परतेंच सांगात बाकीचें ना. तशें नासतना दीस इनोवेटीव आयडिया आनी दीस इनोवेटीव आयडिया टिचरांच्या कल्पनेन आयली आनी तातूंतल्यान भुरग्याच्या मार्फत NSS युनिट पर्टिक्युलरली त्या NSS युनिटच्या मार्फत आमी हो प्रोग्राम स्टार्ट केलो. आनी इतलोच हो प्रोग्राम बेश्टो स्टार्ट केलो ना, तर ताजो प्रॉडक्ट पासून आमकां मेळ्ळें आनी ते प्रॉडक्ट आमी सेल केलें भायर. आनी जवळ जवळ आतां पर्यंत आमी 1 लाख रुपयाचे वयर उत्पन्न मेळिल्लें आसा त्या हातूंतल्यान. आयच्या तरणाट्यांक गोंयच्या मातयेची जाणीव जावची, तशेंच आपली जमीन आनी आपलो वेवसाय कायम स्वरुपी चालू दवरचो ह्या हेतान गोंयच्या तरण्या पिळगेक संदेश दिवपाक VM साळगांवकर महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी पोरसूं तयार केला. स्वयंपूर्ण गोंया वांगडा आतां स्वयंपूर्ण महाविद्यालय जावपाच्या बेतान एक वेगळें पावल उबारलें पळोवपाक मेळटा.